प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां एडवेंचरस पेद्रू मेळटा, जो जेसूक म्हणटा, सायबा तूंच जाल्यार उदकाचेर चलूंक तुजे सरशी येवंक शे म्हाका कर. हो देखावो मनान धरून सादे काळाच्या 19व्या आयताराक देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया आनी नियाळ करूंक ही घडणी आयकुया. ही कथा 21 वर्साचे तरणाट्या चेडवाची. आपल्या जिवितांत 2 हेतू आसले. पयलो आपल्या पांयार उबें रावंक आनी दुसरो हेतू घरचे भायर जिविताचो अणभव घेवंक. बरें शिकप केल्ल्यान रोखडीच तिका भायल्या गांवांत सर्वीस फावो जाता, पूण तिची आवय बापूय आपल्या मोगाचे धुवेक भायल्या गांवांत सर्वीस करूंक धाडूंक सोदिना. चेडूं आपलें सपन पुरें करूंक आपल्या आवय बापायक कन्विन्स करता आनी घरच्यांक आदेवस करून आपली यात्रा सुरू करता. नेमलोल्या जाग्यार बरे भाशेन पावल्या उपरांत कंपनीच्या रुमान वेलता तेन्ना तिचें मन दुखता, कित्याक तो रूम सारको नासलो. रुमान उदक गळटालें, बेडरुमाचे टायल्स फुटलोले, गरजेच्यो वस्तू किचनांत आसूंक जाय त्यो नासल्यो. हें सगळें घरांत आसा म्हूण उगडास करून, घरचो उगडास करून तें रडूंक लागता. थोडेच दिसांक एडजस्ट कर म्हूण तांची घरचीं आनी इश्ट मित्रां फोन करून तिका घोटाय दिता. कामाचे सुवातेर माणसुगेन आनी हिकमतपणान आपलो वावर करतना ताची बरोबरची नसायेन भरून तिका त्रास करूंक लागता. रूम सारको ना, काम करूंक सुसेग ना, आयकूंक ताचें दूख कळना. हें सगळें चिंतून दर राती तें रडूंक लागता. आनी अशे दीस वेता, म्हयने भरतात आनी वर्सां सोंपता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही कथा न्हयच एक 23 वर्साचे तरणाटे चेडवाची, पूण दर एकल्याची आमची, जी कोण एडवेंचरस लायफ, एडवेंचरस जिवीत जिवंक सोदता तांची. खंयचोय बेस आमी घेवं, काजारी जिवितांत विस्वाशीपणान ओ आवय बापूय कशीं आपल्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवपी, ओ वावर धंद्यान स्वतान वावर करप, ओ हेर दुसरें कसलेंच नवें इनोवेटीव करतना आमकां सदांच वादळ मोड आनी बुट्टी लेगूंक फुडो करचो पडटलो. आनी हेच खातीर आयचे शुभ वर्तमानान जे आमकां देखावो मेळटा, ते आमचे जिवितांत कशे भाशेन वादळ मोडाक फुडो करचो आदार आनी सहकार मेळटा देखून ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक गरज आसा. पेद्रू पयलो आनी निमाणो जेजूचे सांगाताक उदकार चलूंक. हो देखावो थोडेच घडयांचो, पूण आमकां मार्गदर्शन दितलो. ते खातीर जायती शिकवण आसा ती आमी आमच्या जिवितांत घेवंक वावरुया. पयली शिकवण आमकां ह्या देखाव्यांतल्यान मेळटा ती म्हळ्यार पेद्रू आपल्या मनांतलो हावेस पुरो करूंक जेजूची परवानगी मागता आनी जेजू ताका उदकार चलूंक उत्तेजन दिता. आमच्या जिवितांत आमकां जाय तें करूंक देव केन्नाच आडकूळ घालिना. आमकां आपलो सहकार आनी आदार दिता. कठीण जावं, सोंपें जावं, डेंजरस जावं, आमच्या सांगाताक रावता. दुसरी शिकवण, पेद्रू आपलो सगळो फोकस जेजूचेर घालता. वारें, वादळ, मोड, ल्हारां आसा, पूण आपलो फोकस जेजूचेर घालता. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमचो फोकस आमच्या हेतूचेर घालता, आमचे येतले आडकुळचे जिवितांत जैत व्हरूंक आमकां सोंपें जाता. तिसरी शिकवण,
पेद्रू आपूण उदकाचेर चलता म्हूण हें चिंतप घेवन आपल्याचेर फोकस करूंक लागता आनी जेजूक विसरता तेन्ना तो बुडटा. आमच्याय जिवितान जेन्ना आमी येसवोन जाता गर्व आमचें चडटा आनी हेच गर्वाक लागून आपलेपणाक लागून आमी खाला आपटतात. चवथी शिकवण पेद्रू आपूण बुडटा म्हूण ओळखून ल्हानविकायेन जेजूक उलो मारून म्हणटा, सायबा वाटाय म्हाका. आमच्याय जिवितान आमी पडटा तेन्ना जेजूक पेद्रू भाशेन उलो मारता काय ल्हानविकायेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिविताची यात्रा सुरक्षीतपणी करूंक आमकां सगळो आदार सहकार दिवंक जेजू सदांच तयार आसा. हें जाणा जावन आमची पावलां सुरसुळीत मारून आमचें एडवेंचरस जिवीत देवाच्या आदारान चलूंक आव्हानांक फुडो करूंक तेच देवाचो आशिर्वाद मागुया.